गोंयचे नाले न्हंयो नितळ करपाक आतां गंगेची देख. गंग निवळ करता त्या तरेन आतां गोंयचे साळ कपलेश्वरी सारकेले नाले नितळ जातले म्हूण WRD मंत्री विनोद पालयेकार सांगता. गंग कशी नितळ करता तें पळोवंक तो वाराणसी गेला. गोंयचे इंजिनियर आनी गंग नितळ करपाक वावुरपी इंजिनियरां बरोबर ताणें बसकाय घेतली. गंग न्हंय नितळ करपाचें काम चल्लां त्या जाग्यार तो स्वता काम पळोवपाचो आसा. WRD मंत्री विनोद पालयेकार सध्या वाराणसी पावला. गंगा नितळ करपाचें काम कशें चल्लां तें खंय तो पळोवंक गेला. थंयच्या इंजिनियरां बरोबर ताणें टॅक्निकल गजाली विचारून घेतल्यो. पालयेकार आपल्या बरोबर WRDचो चीफ इंजिनियर, सिनियर इंजिनियर आनी ऑफिसराचे टिमीक व्हेल्या. आज आमी गंगेचें उदक जें अशुद्ध आसा तें कशें शुद्ध करता हाचो अभ्यास करपाक लागून हांगा काशी क्षेत्रांत आयिल्ले आसा आनी ताजें डिमॉन्स्ट्रेशन आमकां ह्या वाराणसींतल्या इंजिनियरांनी आनी आमच्या इंजिनियरांची चर्चा जाली. तांणी आमकां डेमॉन्स्ट्रेशन दाखयलें. तें डेमॉन्स्ट्रेशन आमी पळयलें खंयच्या खंयच्या जाग्याचेर आमी तें जें अशुद्ध जालां तें शुद्ध कशें करतात तें त्या जाग्याचेर वचून आतां आमी पाहणी करतले. आमकां तांणी त्या हाजेर स्क्रिनाचेर डिमॉन्स्ट्रेशन दाखयलें. आतां त्या जाग्याचेर आमी वचून पाहणी करता. गोंयचे साळ कपिलेश्वरी आनी बाकीच्या कांय नाल्यांची दशा जाल्या. प्रदूषण जाला. गंगा कशी नितळ करता ती पळोवन आतां गोंयचे नाले आनी न्हंयो नितळ करपाचो WRD मंत्र्याचो विचार चल्ला. आनी अशा तरेन जें शुद्धीकरण गंगेचें जावपाचें आसा त्याच धर्तीचेर त्याच प्रयोगाचेर आमी तो प्रयोग गोंयांत यशस्वी करपाचो आमचो प्रयत्न आमी करूंक सोदता. जे आमचे नाला कपिलेश्वरी म्हणा किंवा साळ म्हणा अशे जे दुसरे इतर नाले आसात ते ज्या जाग्यांचेर अशुद्ध जाल्या त्या अशुद्ध जाग्यांचेर शुद्धीकरण करून तें उदक परत नाल्याक कशें बरें दिवप हाजेर आमी प्रोसेसींग करून ते दृश्टीन आमी आमचे पावलां उखलता. आनी गोंयांत उदकाची कमतरता हाजे फुडें भासूंक उपकारना अशा तरेन तें शुद्धीकरणाची प्रक्रिया आमचे सगळे इंजिनियरांची चर्चा जाल्या आनी ती शुद्धीकरणाची प्रक्रिया करून आमचे नाले कशे शुद्ध करप हाजेर आमी प्रयोग करून आमच्या गोंयच्या लोकांक बरें उदक दिवपाचो आमचो प्रामाणीक प्रयत्न आसतलो आनी ते दृश्टीन आमी पावलां उखल्लेलीं आसा. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. गोंयांत लोकशायेचें तत्व खुटयाळाक मारून BJPन सरकार केलां. देशांत सध्या कितलेशेच गंभीर प्रस्न लोकां मुखार आसात म्हूण AICCचो सचीव अमित देशमुख पणजे पत्रकार परिशदेंत उलयलो. दहशतवाद, नक्सलवाद आनी अंतर्गत सुरक्षा त्याच बरोबर परराष्ट्र वेव्हार मोदी सरकार सामके चुकीचे पद्दतीन हाताळटा म्हूण देशमुखान टिकाय केली. And that again is going to be a big threat, for the development of India. I think again this is something that is a failed, foreign policy, and the approach is questionable. And now the neighboring countries, because of the attitude of the government of India, are reacting very differently. This was not the scene in the UPA regime. So China also has blocked India's membership of Nuclear Suppliers Group, asking for parity with Pakistan. I mean, this international politics also India has to suffer because of the policy paralysis of the International Affairs Ministry, External Affairs Ministry of the Government of India. And now China also at many fronts, is aiding Pakistan when India sort of was asking Pakistan to be declared as a terror state. Even then many neighboring countries had a different opinion. So now Pakistan also has gained
some access to Russia, and that again the military cooperation agreement with Pakistan that Russia has signed recently has also affected or harmed the prospects of India. गोवा अर्बन बँकेचेर सरकाराक धपको. दोगा संचालकांक भायल्या भायर कोऑप्ट करपाच्या कोऑपरेटिव्ह रजिस्ट्राराच्या निर्णयाक हायकोर्टान अंतरीम स्टे दिलो. आता मेजॉरिटी आशिल्ले दोतोर गावणेकार पॅनलाक येता त्या सोमारा 5 जूनाक चेअरमॅन वेंचपाक मार्ग मेकळो. मात सरकाराक संचालक नेमपाचो अधिकार आसा काय ना त्या मुद्द्याचेर ही केस आता हायकोर्टात चालू उरतली. बँकेचे 11 जाणांच्या संचालक मंडळाचेर गावणेकार पॅनलाचे 5 आयल्यात, जाल्यार कामत पॅनलाचे 4 आयिल्ले, 2 कोऑप्ट करपाचे. गोवा अर्बन सहकारी बँकेची वेंचणूक जाल्या उपरांत कोऑपरेटिव्ह रजिस्ट्रारान आनीक 2 जाणांक भायले भायर बँकेचेर संचालक म्हूण कोऑप्ट केल्ले. सोमारा 5 जूनाक चेअरमॅन नेमपाची तारीखूय थारायल्ली. कोऑपरेटिव्ह रजिस्ट्रारान ह्या नेमिल्ल्या 2 संचालकांक मतदानाचे अधिकारूय दिल्ले. त्या उपरांत दोतोर गावणेकाराच्या पॅनलान हायकोर्टात त्या 2 संचालकांच्या नियुक्तीक चॅलेंज केले. ब्रेस्तारा हायकोर्टान दोगांचे नेमणुकेक अंतरीम स्टे दिलो. गोवा अर्बन बँकेचे आमचे इलेक्शन आशिल्लें ते 7 तारखेर मेचे जालें. 9 तारखेर रिजल्ट डिक्लेअर केलो आनी तातूंत 9 जाण निवडून आयले. त्या बोर्डाक 11 जाणांचो बोर्ड आशिल्लो. तातूंत एक लेडी आनी एक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायब तो येवंक ना. तो सरकाराच्या कायद्या प्रमाणे की ताणें आपणे अपॉयंट करून त्या बोर्डाक धाडूं येता. पूण जेन्ना 9 जाण ऑलरेडी इलेक्ट जाल्ले आसा तेन्ना 9 जाणांचो बोर्ड फॉर्म करून आमकां कॉप्ट करपाक मेळटालें. पूण ह्या सरकारान ते आपल्याचे पावर दाखोवपाक तांकां 2 जाणांक नेमले आनी 5 तारखेर इलेक्शनाक आमकां आपयले. आमचे 9 आनी तांचे 2. पूण ताजे खातीर आमी कोर्टान गेले आनी सांगलें की बाबा ही जो पद्दत वापरल्या ती रॉंग. 30 दीस ताजे कडेन आशिल्ले आमच्या RCSA कडेन रजिस्ट्रा कडेन. ते 30 दिसां भितर ताच्यान करूं येता बाबा आपल्याचेर घालतलो जायत जाल्यार ताणें डिक्लेअर करूंक जाय आशिल्लें, पेपराचेर डिक्लेअर करूं येतालें, नाजाल्यार सोसायटीच्या बोर्डार मारूंक जाय आशिल्लें. एलिजिबल कॅन्डिडेट जाय आमकां बाबा, एक लेडी जाय आनी एक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायब जाय. आनी हें तांचें क्वॉलिफिकेशन म्हणजे 3 जनरल बॉडी आशिल्ले मनीस जाय पडटा. ते ताणें करिनासतना एका दिसा भितर आमचेर 1-2 डायरेक्टर हाडून ताणें आमच्या बोर्डाक घाले. त्या खातीर आमी कोर्टान गेल्ले आनी ती आमी स्टे घेतली आनी ती स्टे अकॉर्डिंग टू जज ती बॅड इन लॉ आनी देरफॉर तांणी स्टे दिल्या आनी आमकां बोर्ड फॉर्म करून सांगला 9 लोकांक घेवन. केन्ना आता नेक्स्ट सोमारा. हातूंत पॉलिटिकल इंटरफरन्स आशिल्लें, कारण ज्या दिसा आमचें इलेक्शन जालां, कावंटींग जालां, त्याच दिसा RCSAन म्हणिल्लें 9 जाण निवडून आयले न्ही आनी 2 जाण करपाची गरज ना, तुमी फॉर्मार करूं येता. त्या दिसाच म्हणिल्लें. मागीर अकस्मात मागीर कितें तरी पॉलिटिकल इंटरफरन्स जावन तांणी ते अशें आमचेर आनीक 2 डायरेक्टर हाडून घाले. ते सरकाराक संचालक नेमपाचो अधिकार आसा काय ना त्या मुद्द्याचेर ही केस फुडें हायकोर्टात चालू उरतली. मात सोमारा 5 जूनाक बँकेच्या नव्या चेअरमॅनाक वेंचून काडपाचो गावणेकार पॅनलाचो मार्ग आतां मेकळो. बँकेच्या 11 जाणांच्या संचालक मंडळाचेर गावणेकार पॅनलाचे 5 आयल्यात, जाल्यार कामत पॅनलाचे 4 आयिल्ले, 2 कोऑप्ट करपाचे. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू. घेव एक ब्रेक.